नमस्कार इश्टानो, आयचो व्हिडिओ काडचेले खाशेलें कारण म्हटल्यार एक अनाउन्समेंट करपाक. फाल्यां दॅट इज फ्रायडे शुक्रार 15 तारीख 15 मार्च 2024 सांजचे 4:30 वरांचेर इन्स्टिट्यूट पियादाद हॉल पणजे हांगासर एक मिटींग दवरला. ही मिटींग कॉल अप केला आमची GBA गोवा बचाव अभियान आनी तो मिटिंगाचो अजेंडा आसतलो हे जे गोंयांत सद्याक कितें आमचे गोंयचे जाग्या संदर्भांत चल्लां आनी ही भ्रश्टाचारी जी सरकार आहा BJPची ती कशी सगळे ब्रोकर थंयसर बसला आनी फक्त धंदो चलयला ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपाक आनी एकामेकाचे विचार शेअर करपाक आनी इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक लागून ही मिटींग दवरलेली आहा. सो तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता आमी की तुमी कृपा करून ह्या मिटिंगेक उपस्थित रावचे, समजून घेवचे. तुमच्या गांवांत तुमच्या अवती भोवती जर अशें कितें प्रकार चल्ला जाल्यार ते तुमकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडून आमच्या बाकीच्या टिमी वांगडा तुमकां शेअर करपाक मेळटले, तुमचें नॉलेज शेअर करपाक मेळटलें, आमचें नॉलेज तुमकां शेअर करपाक मेळटलें. सो ह्या संदर्भांत फाल्यांची मिटींग दवरला. सो तुमी सगळ्यांनी तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण तुमी येवचें. आतां फाल्यांचे मिटिंगेन कितें कितें विशय घेतले तेजे तुमकां मातशें ब्रिफली सारांश मातशें एक तुमकां सांगता. आतां 17(2) नांवाचें जे करेक्शनाच्या नांवान सद्याक जे गोंयांत धंदो चल्ला ब्रोकर विश्वजीत राण्याचो आनी त्या TCP डिपार्टमेंटाचो तेजें तुमकां एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिता. म्हटल्यार सद्या पर्यंत कितें चल्लां तेजी समरी दिता. फाटल्या 11 म्हयन्यांत दॅट इज एप्रील 2023 ते फेब्रुवारी 2024 इवन मार्च कालचो गॅजेट धरलो जाल्यार 8,32,930 स्क्वेअर मिटर जागो तेंच्यांनी करेक्शनाच्या नांवाचेर सेटलमेंटान घातला. अशें पळोवन घेवचें. तितूंतलो ऑर्चर्ड जो मार्क केल्लो रिजनल प्लॅनान, आतां ऑर्चर्ड म्हटल्यार वेस्ट लँड न्हू, ऑर्चर्ड म्हटल्यार आमचे सगळे जे आंबे, काजी, पणस, कुळागरां हे सगळे जागे आसा ते ऑर्चर्ड म्हणून झोनींग जाल्लेले आहा. आतां हांकां ऑर्चर्ड म्हटल्यार वेस्ट जागो, तितूंतले आनी कांय कामां धंदे ना अशें दिसता आनी हेंच्यांनी ते 4,48,696 स्क्वेअर मिटर्स जागे आजून पर्यंत करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंटान घातलेले आहा. इवन कालचे जी चोपड्याची गोश्ट आसलेली थंय काजी बिजी आहा, आंबे आहा, पणस आसा आनी ते हेंच्यांनी आतां करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंटान घातला. ही एरिया ऑर्चर्ड करेक्शन 54% जाल्लेली आहा टोटल जितले आजून पर्यंत गोंयान हेंच्यांनी करेक्शन केलां तितून. दुसरी हायस्ट जी करेक्शन जाल्लेली आहा ती सरप्रायझिंगली आमकां पूण ह्या ब्रोकरांक न्हू शेत जमीन पॅडी फील्ड हेंच्यांनी 1,65,802 स्क्वेअर मिटर इज 1,65,802 स्क्वेअर मिटर जी पॅडी फील्ड म्हणून मार्क आसलेली ती करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंट केल्लेली आहा. इश्टानो हे 20% नॅचरल कवर 1,64,633 अशें करून तेंच्यांनी टोटल 8,32,930 स्क्वेअर मिटर जागो आजून पर्यंत फाटल्या 11 म्हयन्यांत तेंच्यांनी करेक्शनाच्या नांवान आपलो धंदो चलयलो आनी सेटलमेंट करून दिलो. आतां आनी एक डेटा आमी समरायज केला. हितूंतले सगळ्यांत जास्त बेनिफिशरी कोण हो प्रश्नाचो जेन्ना आमी उत्तर सोदपाक गेले हो जानेवारी पर्यंतचो डेटा. हितून 7,24,562 स्क्वेअर मिटराचो डेटा आमचे कडेन आहा. तितूंतलो पळय जाल्यार प्रायवेट लिमिटेड फर्म्स म्हटल्यार कंपन्यांक 3,89,140 स्क्वेअर मिटर जागो करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंट करून दिल्लो आहा. इश्टानो तशें ह्या कंपन्यांचे किंवा बाकी कंपन्यांचे डायरेक्टरांनी जे इंडिव्हिज्युअल्स एप्लिकेशन घातला तेंचे सुद्दां 1,93,073 स्क्वेअर मिटर्स जागो तेंच्यांनी करेक्शनाच्या नांवार सेटलमेंटान कन्वर्ट करून दिल्लो आहा. इश्टानो हे जर दोनूय आमी जर एड करता जाल्यार 80% एप्लिकेशनां आनी 80% जागे जे सेटलमेंटान गेला ते खंयच्या तरी कंपनीक लागून नाल्यार कंपनीच्या डायरेक्टरांक लागून. आनी हो तो ब्रोकर विश्वजीत राणे गोंयकारांची धाकटी घरांक लागून आपण कायदे हाडटा म्हणून सांगता. हेणी आतां ह्यो डेटा लोकांनी व्हरोन शेण लावपाचें हेज्या तोंडाक बरोवपाचें हेका शेण आतां फोटींग मनीस आपलो धंदो चलयता फक्त
हो डेटा क्लियर आसा आनी हो तेंचोच डेटा आमी RTIच्यान LAQतल्यान काडलेलो. हितूंतल्यान स्पश्ट आसा की हांच्यांनी धंदो चलयल्लो आहा. हे स्वताक आनी ते पार्ट्याक लागून फंड गोळा करता दिसता इलेक्शनाचे आनी असलो धंदो चलयलो गोंयचे जागे विकून ब्रोकर हे. तशेंच आनी एक डेटा कंपायलेशन जाल्लो आहा इश्टानो. तितून हे ब्रोकरांचे जे TCPन भरलेले आसात पळय तेंचे आनीक सब ब्रोकर्स आहा. तांकां आमी कन्सल्टंट्स म्हणटात टॅक्निकल टर्म्सान. हे रेकमेंड करतात TCP डिपार्टमेंटान की ते चुकून थंय ऑर्चर्ड नाजाल्यार पॅडी फील्ड बीन लागलेले ते एक्चुअली सेटलमेंट आसपाक जाय आसलेले. हे रेकमेंड करपी हे सब ब्रोकर्स आहा. तेंची नांवां सांगता. तितून ही नांवां तुमकां दिसता आसतली. हे सगळे कन्सल्टंट आर्किटेक्ट जे रेकमेंडेशन करता हे TCPचे एप्रूव्ड लिस्टान आसा जे प्रोफेशनल्स. आतां हितून जेणी 19 एप्लिकेशनां घातलेली तो परेश गायतोंडे. तेणी 69,778 स्क्वेअर मिटर्स अजून पर्यंत रेकमेंड करून सेटलमेंटान घातला. हो परेश गायतोंडे बाब आमचो ब्रोकर मिनिस्टराचो खास एकदां. तेणी हेका हो एक्सपर्ट मेंबर म्हणून TCP बोर्डान बसयल्लो आहा. 17-2 स्क्रुटिनी कमिटीनी हो आहा. म्हटल्यार हो रेकमेंड करतलो, मिटिंगेन वचून बसतलो आनी थंय सांगतलो आपूण हे मिटिंगेक ना सो तुमी रेकॉर्डाक दाखया म्हणून सायडीक रावतलो आनी हेजे प्रोसेस थंयसर फायली क्लियर जातली. असो धंदो. हो थंय बसता मिटिंगेन पूण पार्टिसिपेट जायना म्हणून रेकॉर्डाक आसता आनी रेकमेंडूय वच करता. आनी असले थंय आनी चॅर कोण करता मिटींग? ब्रोकर विश्वजीत राणे. तर हेंचे हे सगळे धंदे थंयच बसून चलता सगळे एकेच कडेन. तो हो परेश गायतोंडेन अजून पर्यंत 19 रेकमेंडेशन्स दिल्लेली आसा आनी तेजे 19 रेकमेंडेशनान ऑलमोस्ट अरावंड 70,000 स्क्वेअर मिटर करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंटान घातलेलो आहा ह्या TCP डिपार्टमेंटान. तसोच दुसरो मनीस आहा जो रिटायर्ड PWD इंजिनियर म्हणून आहा KR कमलादिनी म्हणून. तेणी हायस्ट 37 रेकमेंडेशन्स दिल्लेली आहा. भितरले 2,39,927 स्क्वेअर मिटर्स जागो करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंटान गेल्लो आहा. इश्टानो ह्या मनशाची इंट्रस्टिंग हिस्ट्री आहा. आनी ही भ्रश्टाचारी जनता पार्टी सगळे भ्रश्टाचारीच लोक एकठांय येतात हे क्लियरली कळटा हेजे वयल्यान. इश्टानो हो जो मनीस आसा ही 25 फेब्रुवारी 2023ची बातमी. ह्या मनशाक PWD एक्स इंजिनियर KH कमलादिनी सस्पेंड केल्लो करप्शन चार्जीसाचेर. तेजेर चार्जीस प्रेस जाल्लेले आहा अंडर प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ताका PWDंतल्यान आतां तो भायर सरला आनी आतां TCPन बसून आपलो धंदो चलयता. आनी ते ब्रोकर मिनिस्टर भ्रश्टाचारी पार्टीक असलेच लोक जाय. असल्या लोकांक घेवन हे सद्याक थंय TCP डिपार्टमेंटान धंदो चलयला इश्टानो. आनी हे सगळे इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत पावोवपाक डेलिब्रेट करपाक तुमकां प्रेजेंट करपाक तुमकां समज येवपाक जाय म्हणून आमी फाल्यां ही मिटींग कॉल अप केल्लेली इश्टानो. खंयचे पॉलिटिकल बॅनराचेर ना. ही आमचे नेम इस्टॅब्लिश्ड ऑर्गनायजेशन आसा जेंच्यांनी रिजनल प्लॅन 2011 स्क्रॅप करपाक तेंचोच वांटो आसलेलो. SEZ स्क्रॅप करपाक तेंचोच वांटो आसलेलो अशी जी संघटना आहा गोवा बचाव अभियान बाय सबिना मार्टीन त्यांनी ही मिटींग कॉल अप केला. तर आम्ही सगळे जाण या मिटिंगाक फाल्यां 4:30 इन्स्टिट्यूट पियदाद हॉल पणजे. तुमची सगळ्यांची उपस्थिती आसची इश्टानो. देव बरें करूं.